गोंयांत कोविड-19च्यो नव्यो 4 केशी. भारतान चायनाक उडयलो फाटी. चडश्यो कोरोना केशी सापडल्यो बॉर्डरीचेर. 2 राज्यां येरादारी करात बंद मागता आम आदमी पार्टी आनी राष्ट्रवादी काँग्रेस. बॉर्डरी वयली तपासणी अदीक खर करपाची गरज. इटलीच्यान 3 चार्टर फ्लायटांतल्यान 414 खलाशी पावतले थेट गोंयां. MHAचे परवानगी उपरांत दवरतले दाबोळी विमानतळाचेर पांय. बोल्सां रिती जाल्ल्यान जुवारी नगरांतल्या स्थलांतरितांची घरवापसी. हातीर पोट घेवन घरांचेर सोडलें तुळशीपत्र. गड्या आपला गांव बरा म्हणत धरलेली वाट पूण पुलिसांनी दवरले आडावन. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. गोंयांत आनीक 4 कोविड-19 केशींची नोंद जाल्या. एकूण आंकडो 18चेर पावला. 10 एक्टीव केशी आसात. संवसारीक पावण्यार भारतान 85,000 कोरोना केशींची नोंद करून चायनाक फाटी घातला. चायनात आयज मेरेन 82,000 कोरोना केशी सापडल्यात. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें वास्को आयिल्ले 7 जाण कोलकाता सावन आयिल्ले. तेतूंतले 3 ट्रुनेट चाचणी पॉझिटिव्ह आयिल्ली. बाकीच्या 4 क्वॉरंटायन केल्ले. त्या 3 रिपोर्ट कन्फर्मेशना खातीर GMCच्या व्हायरोलॉजी लॅबात धाडून दिल्यात. हे टेस्टी दोगांची टेस्टी पॉझिटिव्ह जाल्यार एकल्याचे सॅम्पल निगेटिव्ह आसले. परत फुडल्या 72 वरां भितर तेंची सॅम्पलां तपासून पळयतले. दुसरे एके केसींत आग्रा सावन येयल्ल्या ट्रकाच्या क्लिनराक जोर आयिल्ल्याचें दिसून आयलें. ताका एडमीट केला. हे सगळे मेळून कोरोनाचो आंकडो आतां 17चेर पावला. कोविड-19च्यो एक्टीव केसी 10 जाल्यार 7 जाण बरे जाल्यात. मरण मात एकल्याक येवंक ना. भारतांत कोविड-19 केसींचो आंकडो एका दिसा भितर 3,967 इतलो जाला. फाटले 24 वरां भितर सुमार 100 मरणांची नोंद जाल्या. जाल्यार अदमाशी 2,289 पेशंट बरे जाल्यात. भारतांतल्या केशींचो आतां मेरेनचो आंकडो 85,940 जाला. एक्टीव केशींनी 52,000चो आंकडो हुंपला. 2,752 मरणांची नोंद जाल्या. जाल्यार 31,153 पेशंट बरे जाल्यात. महाराष्ट्रांतल्यो केशी वाडिल्ल्योच आसात. 27,542 महाराष्ट्र, 9,674 तामिळनाडू, 9,591 गुजरात जाल्यार दिल्लीन 8,470ची मजल गाठल्या. संवसाराच्या खाची कोनशांतल्यान कोविड-19 केशींचो आंकडो एका दिसात 90,269 परस फुडें पावला. कोविड-19च्यो एकूण केशी 46 लाखांचेर पावल्यात. 3 लाख लोकांक मरण आयलां जाल्यार 17 लाख लोकांक जीवदान मेळ्ळां. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. फकत भारतच न्हू जाल्यार पुराय संवसार कोरोना व्हायरसाच्या विरोधात झुजता. वॅक्सिन मेळसर आतां आमकां व्हायरसा बरोबर जगचें पडटलें. पूण विज्ञान कामाक लागला. पळयात संशोधनाच्या मळावेल्यो ताज्यो बातम्यो. सर्वसाधारणपणान एक वॅक्सिन तयार जावपाक दशकां वचचीं पडटात. पूण कोरोनाच्या बाबतींत वैज्ञानीक वेगान काम करपाक लागल्यात. कांय जाणांनी मनशांचेर चाचण्यो सुरू केल्यात. ही पळयात वखदां चालीक लावपाची प्रक्रिया. mRNA. American-based biotech company Moderna has developed vaccine mRNA. Its phase 1 trial is at near completion. Phase 2 trial set to start. Began first human trial on 45 volunteers. Approach for phase 2 would expand the testing to 600 people by late May or June. If all goes well, its vaccine could be in production as early as July. Modified adenovirus. American pharmaceutical Johnson & Johnson company develops vaccines modified adenovirus. Is still in preclinical stage. It began COVID-19 vaccine development in January. Lead vaccine candidate will enter a phase 1 human clinical study by September. If successful, company could produce around 900 million doses by April 2021. INO 4,800. American Inovio Pharmaceutical develops vaccine INO 4,800. Has entered phase 1 of clinical trials. To begin its early stage clinical trials for a potential vaccine on April 6. Second potential COVID-19 vaccine to undergo human testing after Moderna. CHAdOX1 and CoV-19. Oxford University develops vaccine CHAdOX1 and CoV-19.
began phase 1 human trials on April 23rd, aims to produce 1 million doses by September. BNT 162. American pharma Pfizer developed vaccine BNT 162 already begun clinical trials. It has begun testing an experimental vaccine on May 5th. Hopes to produce millions of vaccine by the end of this year. NVX-CoV 2373. American vaccine development company Novavax developed vaccine NVX-CoV 2373 has entered preclinical stage. Would start human trials in May with preliminary results expected in July. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार. लोकांक गोंयांत प्रवेश दिवपाचेर सरकारान परत विचार करचो. चडश्यो सद्याच्यो कोविड-19 केशी गोंया भायल्यान येयल्ल्यान 2 राज्यां मदले येवप वचप सरकारान बंद करपाची गरज NCP आनी आम आदमी पार्टीन उक्तायल्या. भायल्यान गोंयांत येतात त्यांच्या विशीं लोकांच्यो बऱ्योच कागाळी आसात. कांय जाण कायदेशीर मार्गान येतात जाल्यार कांय जाण बेकायदेशीरपणान. हाचे आदीं गोंय ग्रीन झोनांत आसलें, पूण बॉर्डरी उक्त्यो केल्या उपरांत आनी लोकांक भितर येवपाक दिल्या उपरांत गोंयांत कोविड-19च्यो केसी वाडत चल्ल्यात. आतां परतून बॉर्डरी सील करपाचो वेळ येयला, विरोधक म्हणटात. पळयात. जो गोवा आमचो ग्रीन झोन जाल्लो तो ऑरेंजान येयला आनी ऑरेंज पासून तो केन्ना रेड झोन जाल्लो सांगूंक शकना आनी 100%. आनी ही आमी हे गोव्हर्मेंट कितें करतलो न्हू अख्ख्या गोंयच्या लोकांनी त्या गोव्हर्मेंटाचेर विश्वास दवरपाचो ना. आमचे गोंयचे भाव पुलीस जे आसा, हवालदारा पासून कॉन्स्टेबला पासून हवालदार आसा, ASI आसा, PSI आसा आनी पोलीस इन्स्पेक्टर आसा, हे रात दीस जवळ जवळ 2 महिने 2.5 महिने काम करतात. तशेंच आमचे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटासून मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टरान जे आमचे तलाठी भाव जे काम करतात तांकां आयची इतले प्रॉब्लेम जाता न्हू. कोणाक लागून हे आतां आनी त्रास जातले ते हांकां लागून. तेन्ना आयज 15 का 16 कितें जाल्लेले आसा आनी जर वाडत न्हू तेन्ना हेंच्यांनी फुडें आनी जावंक फावना म्हणून हे जी भायली जी पिडा हाडून गोंयांत हाडून सोडटा न्हू ताका लागून एक हांव भारतीय जनता पार्टीचे सरकार एक फुकटचो सल्लो दिता. तेंच्यांनी आमच्या मोलेचे पोस्ट, मागीर चोर्ला घाटाचो रस्तो वयता थंयसर तो एक पोस्ट आनी दोडा मार्गाचो आनी आमचो पत्र्या देवीचो आनी त्या सायडीक वयशी जाल्यार आमी केरी सायडीक थंयसर ते गांवांसून जे लोक येता न्हू त्या गांवा पुरती जी कोणाची घरां जी आसा न्ही थंय तेंच्यांनी हायर करून घेवपाची. आनी हे हॉटेलान जे म्हणटा न्हू म्हाका एक डावट आसा, हे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान हे हॉटेलवाल्यां कडेन खंय तरी साटेलोटे केल्या आनी जे कोण क्वॉरंटायन करून घेतात न्हू म्हाका ते ट्युरिस्ट म्हणून येता दिसतात ते. कारण न्हू आमकां डावट मारता सगळे जाण जर आपले गाडयो घेवन जर येता तर कोरोना व्हायरस जाला जर म्हणटा न्हू व्हायरस हो कोणाक जाला, सरकाराक जाला काय लोकांक जाला हे कळना. क्वॉरंटायन जर करता न्हू हेतून कितें तरी सेटिंग आसा. हॉटेलवाले आनी हे आमचे मिनिस्टर की ही जी ट्रेन येवपाची आसा गोंयां दिल्लीच्यान 900 सुमार लोक घेवन आनी हांवें सांगलें की जर पीपल मॅनेजमेंट म्हणजे क्राउड मॅनेजमेंट जर सारको जायना जाल्यार प्रॉब्लेमां जावंक शकता म्हणून ते म्हणटा थंयच आसा. हांगा आज मडगांवच्यान एक ट्रेन वचपाक गेली मध्य प्रदेश मायग्रंट्स चडशे ते सगळे मायग्रंट्स गेले त्या ट्रेनीन आनीक हिशोबाच्या भायर थंय लोक जमा जाले म्हणजे वचपाक कॅपॅसिटीच्या भायर. आनीक हांव जाणा खात्री आसा म्हाका की जे व्हडले व्हडले मिनिस्टर किंवा आनी खंयचे पोजिशनार आसा ते ऑफिसरांचेर प्रेशर घालून तांकां भायल्या भायर आपल्या मनशांक घाल रे आनी तुज्या मनशांक घाल रे करून म्हाका दिसता प्रयत्न केल्लो. ताका लागून हे केओटीक सिट्युएशन जावपाक पावलें. हाजेर एक सिद्ध जाता की बेश्टेच एसओपी म्हणून जे स्टडी करता म्हणून जायना. प्रॅक्टिकल करपाक गेल्यार हेंचे कडेन टोटल फेलियर जाल्लो आसा आनी मुखार आनीक लोक जे येतले आनी चड करून आमचे भायर जे लोक आसा सीफेरर्स आसा हे कशे हँडल करतले दॅट आय डोंट नो. आज सद्याक सिट्युएशन आसा की हेंचे कडेन कांयच जायना अशें म्हणपाक हरकत ना. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामोलकार आनी मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. इटलीच्यान कोस्ता क्रुजावेले 414 खलाशी थेट विमानांतल्यान गोंयां येवपाचे आसात. गृह मंत्रालयान ह्या खलाशांक हाडपाक खास परवानगी दिल्या. B737 चार्टर विमानां दाबोळे विमानतळाचेर येतली. पळयात पुराय बातमी.
हे विशींचे परिपत्रक गृह मंत्रालयान शेनवारा जारी केले. 414 खलाशांक घेवन 3 चार्टर विमानां कोस्ता क्रुजावेल्यान 20 मे दिसा गोंयांत पावू येतात. भायल्यान थेट गोंय विमानतळार येवपी ही पहिली विमानां थारतली. UAEत गोंयकार आडखून पडिल्ल्याची म्हायती गोवा महिला काँग्रेसीन मुख्यमंत्र्याक बरोवन दिली. ह्या गोंयकारांक बेगोबेग हाडचें अशें तांणी मुख्यमंत्र्या कडेन मागलां. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. कांय खलाशांक वास्को क्वॉरंटायन करून दवरल्यात. ताका लागून सध्याचो आमदार कार्लोस आल्मेदा आनी आदलो आमदार जुजे फिलिप डिसोजा हांच्या मदीं मिनी वॉर चालू जाला. जुजे फिलिप म्हणटा हो निर्णय घेवचे आदीं कार्लोसान लोकांक विश्वासान घेवपाक जाय आसलें, जाल्यार कार्लोस म्हणटा जुजे फिलिपान आपलें तोंड उगडचे आदीं त्याच्या सरकारी पेन्शनांतल्यान कोविड फंडांत भर घालपाक जाय आसली. पळयात. 2 बोटी वयल्या सुमार 100 खलाशांक वास्कोच्या हॉटेलांनी क्वॉरंटायन करून दवरल्यात. घरा वच्चे आदीं तांकां थंय 14 दीस सारचे पडटले. त्या उपरांत आनीक 14 दीस होम क्वॉरंटायन जावचे पडटले. हे गजालीक लागून पोर्ट टावनांत मातसो तणाव निर्माण जाला. पळयात हें कोफुसांव. आयज जरी तर सी फेरर भाव आयज आमच्या गोंया पावल्या आनी तांकां तर क्वॉरंटायन सेंटर 3 तर केल्या, जाल्यार ह्या सेंटरांनी आयज पयलें गव्हर्मेंटान डिक्लेअर करपाक जाय आसलें खंयचीं सेंटरां क्वॉरंटायन करतले ती. आयज हें सारकें जावंक ना. म्हणटकच ही जबाबदारी आसली गोंयच्या ह्या गव्हर्मेंटाची. पयलींच सेंटरान डिक्लेअर करप. पयलें एक केलें कितें कॉटेज हॉस्पिटल थिंगा, दुसरें आनी खंयचें केलें. सो लोक हितून पॅनीक जालो. आमी सगळ्यांनी तांकां सपोर्ट करपाचो गरज आनी हो सपोर्ट आमी गोंयकार भावांक करूंकच जावो. भाव जेन्ना आमच्या वास्को शारान येयले 5 बसे घेवन येयले, लोक पॅनीक जालो. लोकांक खबर ना देरेफेन गायले आनी हें तर पयलेंच तो डिक्लेअर केल्ले जाल्यार आयज इतलो त्रास जावचो नासलो. ह्या MLAनी पयलो जबाबदारी लोकांक हितून कॉन्फरन्सान घेवपा जाय, लोकांक सांगपा जाय. काल रातचे म्हाका फोन येयले, देर इज अ पॅनीक सिट्युएशन इन वास्को येस्टरडे. I got a phone call. Then I PI phone mal. PI is all that why people are visiting them. So then we have kept them. They are being monitored now. See, today I want to tell the people of Goa that we have to bear with them. They are our people. They बायल लोक न्हू, आमचे गोंयकार भुरगे. आयज म्हाका एक्स मिनिस्टर जुजे फिलिप सांग, but he is a 2-term MLA, minister. He is getting pension. Has he given the pension? He pension some amount for the COVID fund. ताका मागीर विचारा पयले कोविड फंडाक पयले कंट्रिब्यूट करपाक जाय ताका. देन ही गॉट रायट टू टॉक. टुडे ही इज अर्निंग मनी फ्रॉम द गव्हर्मेंट ट्रेजरी, बट नॉट गिव एनी फॉर द गव्हर्मेंट. So Jose Philip has made lot of money. He has made money as a minister. He has made money in business. He has made money. He is a hard worker. But today he has to help for the virus COVID fund. He has to give some money, the pension. He is getting, I don't know how much pension. He is getting a lot of pension. So the government defined a policy. लोग आता इंटरेस्टेड है, लोग आता बाहर है, आउट ऑफ इंडिया, तो लोग पत्ते आता है. How they have to come, SOP है, standard operation process. They are following there and coming back to the states. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. वास्को जुवारीनगर झोपडपट्टीतले कामगार अचानक आपल्या घरा वचपा खातीर भायर सरले आनी मातसो बोवाळ जालो. पुलिसांनी कुठ्ठाळी जंक्शनाचेर तांकां आडून परत त्यांच्या खोपींनी व्हरून घातले. पोट भरपाक काम ना, भाडें फारीक करपाक पयशे ना अशे विचित्र संकटात सापडिल्ले 100 ते 150 कामगार शेनवारा अचकीत आपल्या घरा वचपा खातीर भायर सरले. ते कुठ्ठाळी जंक्शनाचेर पावले उपरांत पुलिशेन तांकां आडायले आनी परतून हाडून तांचे मुळावे सुवातेर सोडले. उपरांत सांकवाळचो सरपंच गिरीश पिल्लेन तांची समजूत काडली आनी तांकां मजत करपाचें आश्वासन दिलें. आतां म्हाका एक कॉल येयल्ले की अशे सगळे लोक जे मायग्रंट जे वर्कर्स आशिल्ले हिंगा जुवारीनगरान तांकां आतां गांवांत वचपाक जाय. तेंच्यांनी ऑलरेडी रेजिस्टर केल्ल्या, पूण आमकां इतलें सांगलें ते हिशोबान तांकां थिंगा धाडपाक जाय. ते हिशोबान आमकां ट्रेनाची फेसिलिटी आसपाक जाय. ते हिशोबान तेंच्यांनी कितें केलें, हांकां कोणी 2-3 जाण आसता तितून कोण तांकां आतां गांव वचपाचें, आमकां हिंगा ते बॉर्डरीचे व्हरून सोड. ताका लागून म्हाका फोन येयलो म्हणून हांव पावलें हिंगा. पावल्या उपरांत मागीर पयले सगळे लोक हिंगा भीड जाले, सगळे पुलीस आसले सगळे. तांकां मेन तेंचे इश्यूज कितें, तांकां रूम रेंट तांकां सोडपाक जाय म्हणपाक. ते हांवें सांगलें तेंचे कडेन उलय, हांव सगळ्या रूम वाल्या कडेन उलयता, तेंचे रूम रेंट घेवपाचें. आनी वयल्यान गोवोरमेंटाचो ऑर्डर आहा तेंगे रूम रेंट घेवपाचें न्हू म्हणून. सेकंड थिंग जेवण, तांकां जेवणाचे इशू आशिल्ले, तांकां
जेवणाचे एक इश्यू तेका लागून हांवें सांगलें ओके तांकां लागून हांव रायस आनी दाल तांकां दी फ्री ऑफ कॉस्ट दिता म्हणून तांकां तें एक आश्वासन दिलां तांकां. आनी सेकंड थिंग तांकां वचपा लागून आमी सिस्टमॅटिकली ट्रेन जे हिशोबान आसतलो त्या हिशोबान तांकां धाडपाचें सुद्दां आमी वेवस्था करतलो आनी बेगीनचे बेगीन ते आपल्या तेंच्या गांवांत तांकां धाडपाचें तेंचें प्लॅनिंग करपाचें आमी फ्युचर आमचे आसा पळय ते सीएमा थ्रू आनी आमचे MLA थ्रू आनी तेंचे थ्रू उलोवन आमी तांकां कशें करून तांकां आपल्या जे मायग्रंट जे द्वायनगरा तांकां धाडपाचें प्लॅनिंग ऑलरेडी चालू आहा आनी आमी करतलो. उनको काम भी नहीं मिलता है और खाना का तो काम करेगा तो ही जाके खाना खा सकता है. वो लोग को काम धंधा नहीं है सर, और वो लोग के पास खाना नहीं है. आज 3 दिन से वो लोग का घर में चूल्हा नहीं जला है. इसके लिए वो लोग तंग आके आज पैदल जाना बोल के जा रहे थे, तो ये लोग को कुटली से बस में लेके वापस बिरला में लाके छोड़ दिया. अभी वो लोग क्या करेगा, क्या खाएगा? भाड़ा वाला बोलता है हमको भाड़ा दो, गवर्नमेंट वाला थोड़ी हमको घर बना के दिया. तो कमाए बेचारे भाड़ा भर भर के अब भुक्के जा रहे थे. तो उन लोग को बिरला का पुलिस वापस लाके इधर रुकाया है. और जरी का जो पंच है वो आके बोले है कि बाबा तुम लोग को राशन मैं देगा, हाँ तुम लोग का जाने का इंतजाम करे तक तुम लोग का राशन मैं देगा. तो तुम लोग आराम से रहो, जो रूम भाड़ा मांगेगा हमको आके बताना. वाश्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. सध्या भाजपा सरकारान भायल्यान येतल्या लोकांक क्वॉरंटायन करपाक गोंयची हॉटेलां दिवपाक सुरवात केल्या. ते मंत्र्याचे हॉटेलवाल्यांकडेन साटेलोटे आशिल्ल्यानच. हॉटेलांत रावपाक येवपी हे टुरिस्ट, पेशंट न्हू. हो प्रकार पळोवन कोरोना व्हायरस सरकाराक जाला काय लोकांक जाला तेच कळनाशी जाला. राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष संजय बर्डे म्हणटा पळयात. राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या म्हापशे गटान 2 गजालींचेर फारपेट केला. एक म्हटल्यार भुरग्यांक परीक्षा दिवपाक लावन गोंय सरकार भुरग्यांचो जीव धोक्यान घालपाक सोदता, आनी दुसरो आरोप म्हापसा पालिकेचो 14 नंबर प्रभाग स्लम एरिया जावन रावल्या. गटारां उक्ती आसात, संडास बंद पडल्यात, कुशीक लोकवस्ती आसा, त्यांच्या जिवाक धोको आसा. लोकांनी ह्या नगरसेवकाक परत वेचून हाडचो न्हय. मोलेचे पोस्ट, मागीर चोरला घाटाचो रस्तो वयता थंयसर तो एक पोस्ट, आणि दोडा मार्गाचो आणि आमचो पत्र्या देवीचो, आणि त्या सायडीक वयशी जाल्यार आमी केरी सायडीक थंयसर ते गांवांसून जे लोक येता न्हू त्या गांवा पुरती जी कोणाची घरां जी आसा न्ही थंय तेंच्यांनी हायर करून घेवपाची. आणि हे हॉटेलान जे म्हणटा न्हू म्हाका एक डावट आसा, हे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान हे हॉटेलवाल्यांकडे खंय तरी साटेलोटे केल्या. आणि जे कोण क्वॉरंटायन करून घेतात न्हू म्हाका ते ट्युरिस्ट म्हणून येता दिसतात ते. कारण न्हू आमकां डावट मारता, सगळे जण आपले आपले गाडयो घेवन जर येता तर कोरोना व्हायरस झाला जर म्हणटा न्हू, व्हायरस हो कोणाक जाला, सरकाराक जाला का लोकांक जाला हे कळना. क्वॉरंटायन जर करता न्हू हेतून कितें तरी सेटिंग आसा. हॉटेलवाले आणि हे आमचे मिनिस्टर. एक म्हत्वाची गोष्ट हांव सांगूंक करता प्रमोद सावंताक, तुजे घरान भुरगो आसतलो, म्हाज्या घरान म्हाजे भुरगे आहा, विश्वजीत राणेच्या घरान तेजे भुरगे आसा. ही तेंची भावी पिढी, भुरगे हे आमचे भवितव्य. आणि ते भुरग्यांक जर तुम्ही इस्कॉलान व्हरून बसयता आणि फाल्यां सकाळी कितें जालें जाल्यार भुरग्यांक जर तुमची घरान जर उलोवंक ना जाल्यार तुमी आसून कितें फायदो रे. तुमकां मात तरी अक्कल ना मरे, अक्कल आसा मरे तुमकां. अख्खे गोंयच्या लोकांक सांगूंक करता इस्कॉलान आमकां धाडपाकूच जाय. आतां तुमचे इयर एंडींग केन्ना तुमी 31 डिसेंबराक दवरलेले आहा, तशेंच भुरग्यांची एग्जामी जर 2 महिने 3 महिने फुडें गेले जाल्यार नुकसान कितें जाता रे. तुमकां इतली घाई कित्याक लागून रे. म्हणजे आमची पिढी जी भावी पिढी भुरग्यां जी आहा न्हू आमची ही आमकां सांबाळून दवरपाक जाय. गोंयच्या लोकांक आनी जे मिनिस्टर जे आहा मायकल लोबो फक्त बोबो मारपाक उरला, काय करिना. मायकल लोबो बाब ट्युरिजमाची तूं घाई गडबड करूं नाका. कलांगुटान जे तुजे कितें चालू आसले हे ड्रग्स बी तेजे लक्ष घाल तूं. आतां तुका ते चान्स पडला ड्रग्स साफ करपाक. कोण ड्रग्स विकतालो आतां तुका कळ्ळें. आतां ड्रग्स विकूंक मेळना म्हूण तुमकांय खबर आसा. जो रेव्हेन्यू जो सोऱ्याक लागून जर तुका मेळटा, भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा बद्दल उलोवंक गेले जाल्यार आयज तेंच्यांनी सोऱ्याक लागून रेव्हेन्यू मेळटा म्हूण कळ्ळें. म्हणून आमी आयज सोरो पिवंक फावना म्हणून आमची भुरगे पिड्ड्यार जावंक फावना म्हणून आमी जगतात. तेच सोऱ्याच्या आदारे भारतीय जनता पार्टी चलता. म्हापसा पालिकेच्या 14 नंबरच्या वॉर्डांत रोहन कवळेकार सेगीत नगरसेवक म्हणून वेचून येयला. पूण कसलीच उदरगत जावंक नाशिल्ल्यान ताचो प्रभाग स्लम एरिया जावन रावला. लोकवस्तींतले सादे 2 संडास लेगीत बंद आसात. पालिका पादेशीर जाल्ली आसत जाल्यार आपूण आपल्या खर्चान हे संडास उबे करून दिता अशें उतरय संजय बर्डेन दिलां. पळयात. हांव वॉर्ड मेंबराक या रोहन कवळेकाराक रिक्वेस्ट करता, 15 दिसां भितर तेणी हो संडासाचें काम बेगींतल्या बेगीन हातीन घेवपाचें. जर करिना तर म्हापसा म्युनिसिपालिटी ही
गोंयान सगळ्याक श्रीमंत म्हणून सांगतात न्हू, तर म्हाका अशें दिसतलें ही म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील हे पाद्रीशेर म्हणून नाच जाल्यार हांव 15 दिसान जर तेंच्यांनी करूंक ना जाल्यार हांव स्वता म्हाज्या खर्चान हो संडासाचें काम हांव करून दितलो म्हणून अख्ख्या म्हापशेकारांक सांगता हांव. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार. गोंयच्यान 1464 कामगारांक घेवन रेल्वे मध्य प्रदेशाक वचपाक रवाना जाली. गोंयांत अडकून पडलेले कितलेशेच कामगार निमणे आपल्या घरा गेले. कामधंद्या निमतान कितलेशेच भायले कामगार गोंयांत अडकून पडलेले. ह्या कामगारांक घरा पावोवपाची वेवस्था केंद्र सरकारान केल्या. आतां मेरेन कितलेशेच कामगार गोंयच्यान त्यांच्या मूळ गांवाक गेले. जाल्यार ट्रेन फूल जाल्ल्यान एमपीक वचपी कांय कामगार रेल्वे स्टेशनाचेरच अडकून पडल्यात. आतां फुडले 4 दीस तरी एमपी वचपाक ट्रेन ना. त्यांचो मुक्काम 4 दीस आतां मडगांवाच. मध्य प्रदेशाच्या मंडला जिल्ह्यातलो सुनील बलावी सांगता आपली अवती काय पळयात. मैं एमपी मध्य प्रदेश से हूँ, जिला मंडला से. हम लोगों को बुलाया मनगांव में. हमारा हमको कॉल आया कलेक्टर ऑफिस से. कलेक्टर ऑफिस से कॉल आया और बोला हमको कि आपका ट्रेन मडगांव में लगा है शाम 4 बजे. हम लोग गया, सुबह 12 बजे जाके रुका. हम लोग 12 बजे से 7 बजे तक हम लोग वहाँ ठहरा. 7 बजे बाद में बोला कि ट्रेन फुल हो गया, आप जा सकते हो, ऐसा बोला. सर 6 बजे तो बंद कर देते हैं सब बस, तो जाने के लिए कुछ सुविधा नहीं, इसलिए हम यहाँ आए वापस हमारे रूम में. तो अगले ट्रेन कभी बुला गए? बोल रहे थे 4 दिन बाद है सर. अभी आप क्या करेंगे? अभी क्या करेंगे सर, अभी यहाँ है सर, भूखे है सर, सुबह से कुछ खाया है. इधर थोड़ा बिरयानी लिया तो जितना पैसा था वो उसका लिया, बाद में पैसा खत्म हो गया. तो आपका नाम? मेरा नाम सुनील बलावी. कहाँ से है? बनियातारा, जिला मंडला. शेनवारा 34 पॅसेंजर आणि तांचे बरोबर एक सान भुरगें केरळ त्रिवेंद्रमच्यान मडगांव स्टेशनाचेर पावली. चेकअपा खातीर तांकां दक्षिण गोंयचे जिल्लो हॉस्पिटलांत धाडले. 2 कदंब बसींतल्यान क्वॉरंटायन करपाक पॅसेंजरांक फातोड्डे धाडले. तेच ट्रेनींतल्यान 130 पॅसेंजर दिल्ली वचपाक गेले. आम आदमी पार्टीचे एल्विसाचे निरीक्षण आणि हेर प्रवाशांच्यो पळयात प्रतिक्रिया. ही जी ट्रेन येवपाची आसा गोंयांत दिल्लीच्यान 900 सुमार लोक घेवन, आनी हांवें सांगलें की जर पीपल मॅनेजमेंट म्हणजे क्राउड मॅनेजमेंट जर सारको जायना जाल्यार प्रॉब्लेमां जावंक शकता म्हणून. ते म्हणटा थंयच आसा. मडगांवच्यान एक ट्रेन वचपाक गेली मध्य प्रदेश. मायग्रंट्स चडशे ते सगळे मायग्रंट्स गेले त्या ट्रेनीन, आनीक हिशोबाच्या भायर थंय लोक जमा जाले म्हणजे वचपाक कॅपॅसिटीच्या भायर. जाल्यार शेनवारा सुमार 284 प्रवासी मध्य प्रदेशाच्यान गोंया पावले. पळयात. 2 महिने क्वारंटाईन घालत होते का. ॲक्च्युली हांव कॅनडासान येयलें, पण दिल्ली 22 म्हाका क्वारंटाईन केले. आणि no transport. So 2 months I was at SGT hospital in Delhi. So luckily the government opened up the train, so I got a chance to come back home. The service was very good at the hospital, and I thank my Kalangot Panchayat, Sean Martin. He helped me a lot with all the information about the train. And I'm happy to be back in Goa. I'm Goyakar and happy to be in Goa. I can see all smiling faces. How is the situation in Delhi? Delhi, the situation was okay. Where I was in Haryana. The hospital was in Haryana, 1 hour drive from Delhi. But the hospital was very good. The food was good. They took good care of us. For 2 months, I mean, everything on the house, so it was good. I'm very happy to be back home. डेम्पे कॉलेज त्याची लास्ट इयर एक्झाम आसा. आनी आमी ताका हॉलिडे आसा म्हणून आमी 15 दीस बॉम्बे गेल्ली. लॉकआउट जाल्यार आमी अडकून उरली. हां थंय चल्ली. आमी चान्स घेतलो, रिजर्वेशन आमकां लकीली मेळ्ळें म्हणून आज आयले. आमी रावता शिरोडे. बॉम्बे सिच्युएशन कशें आसा? बॉम्बे सिच्युएशन बरें ना. म्हणजे ठाण्याक आमी स्टेइंग इन ठाणा. ओके. ठाण्याक मातशें केसीस आहा आता आपण म्हणजे काळजी करण्यासारखें आसा. तुमची जर्नी कशी जाली? बरी जाली. सेफ आणि कॉपरेटिव्ह सगळे पोलिसांनी सगळ्यांनी आमकां बरी सहकार्य. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक राव आणि संदीप तुयेंकार.
आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.